This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference. हाय फ्रेंड्स, and welcome to Guest Host Bite It. रातची वेळ आसा आणि एकदम शांत आहा सगळे. आमचे कामूय जाल्ले आसा आनी पोटाक सारकी चुरचुरीत भूकूय लागिल्ली आसा. बरोबर. आणि आम्ही आमच्या ह्या सेगमेंटान स्ट्रीट बाइट्स ह्या सेगमेंटान आयज आम्ही पावल्ले आसा गोवा बॉम्बे हायवेचेर. गोवा बॉम्बे हायवे स्पॉट इज विरनोडा इन पेडणे. बरोबर. हाचे चड कांयच सांगपाचें ना. ना, जस्ट फॉलो अस. येस. Sai Prasad Dhaba, popularly known as Gajus Dhaba, is situated along Goa-Bombay Highway at Virnoda village in Pedne Taluka. The dhaba is situated just near the Pedne railway station. Commuters choose this dhaba for their night meal. Locals in village also has Gajus Dhaba as the only option. The taste at dhaba is outstanding. Chili chicken is one of the dishes of dhaba that attracts most of the people. अविनाश, माझ्या पोटात इतली चुरचुरीत भूक लागल्या की म्हाका आनी रावपाचें अजिबात पेशंस ना. एंड मोर ओवर somebody told me की here you get good chili chicken, so I will order chili chicken. Okay, no Whatever problem. is your menu, you order. येस. पण म्हाका दिसता की सांग शांत जेन्ना वेळ आसता न्ही तेन्ना चड भूक लागता काय घे अशें म्हाका आतां. अविनाश, शांत वेळ अशी नाही रे. फुल डे struggle and then I need something to eat. ते आतां पळय शांत वेळा खूब भूक लागल्या अशी आसा आनी केन्ना ते आमची डीश येता आनी हांव खाता इतलें जाल्लें आहा म्हाका जाल्यार. पण तुज्या चिकन चिली पयली म्हाजी वेज मक्कन. That I was so surprised कि how the dish got ready so fast. So fast. Chicken chili try. Wow. I like chicken. Yes. Even my dish has come. हायवेच्या सायडीक अशें बसून धाब्याचेर बाबाचो गिरवंदाजूच वेगळो आसता. म्हाका दिसता हांवें म्हाजी बकबक बंद करून खाल्लें बरें. Awesome. पण वेज मक्कन वाला विथ चीज गार्लिक नान. गुड टेस्ट. म्हाका चिली चिकन मेळ्ळा. So spicy. I don't want anything. अविनाश, ही तुझी डिश पहिली आई बरी आसतना. तर तूं कितें करतलें बेगीन सोंपयतलें म्हाज्या पयलीं. I will learn this first before you could come. आगो पयलीं खावन तरी वच. अभी मैंने वो चिली चिकन टेस्ट करके भी देखा है. अभी आप मुझे सिखाएंगे कि ये चिली चिकन कैसे बनता है. इसके लिए शुरू करेंगे. अभी आपने क्या लिया है? वाइन. अभी ये अदरक है. ये अदरक है और जिन गार्लिक और मिर्च. आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है. कृष्णा. और कितने साल से कर रहे हो? इधर अभी 1 साल होने वाला है. 1 साल होने वाला है. 1 साल.
हर रोज बनाते हो चिली चिकन? कितना प्लेट बनाते हो दिन में? 30-40 प्लेट। ज़्यादा यहाँ का चिली चिकन ही फेमस है ना? वो अपने जो अभी अभी सॉस ऐड किया है ना, वो क्या है? एक सोया सॉस और एक चिल्ली सॉस। और कितने? और अभी ये अपने चिकन डाला है ना, फ्राई किया हुआ, वो कैसे फ्राई किया है? वो पहले मैदा में वो डालने का मैदा, हाँ। और बाद में चिकन का पीस हाँ। मैदा में डालने का, साफ करके साफ वो करके। बोन करके हाँ, बोन निकाल के डाला है। मैंने उसको नमक, अभी ये आपने क्या डाला है? नमक, अजीनोमोटो, पनीर धनिया। धनिया। अभी ये थोड़ा ड्राई रहता है ना? ये ड्राई में भी रहता है और ग्रेवी में भी रहता है। हाँ, तो अभी आप मुझे ड्राई बना के दिखा रहे ड्राई बनेगा। ये चिकन आपने पहले ही फ्राई करके रखा है? और पहले इसको फ्राई करके रखता है और बाद में ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद फ्राई करके। और फ्राई करके अभी हो गया है? हाँ, हो गया। इतने जल्दी? कुछ टाइम नहीं लगता है। चिली चिकनाक तुमकां लागतले तेल, लसूण, आलें, बारीक चिरलेल्यो मिरसांगो, कांदो, चिली सॉस, सोया सॉस, मीठ, अजिनोमोटो, चिकन आनी बारीक चिरलेली कोथमीर. एका कायलीन पयलीं तेल, बारीक चिरलेले लसूण, आलें, बारीक चिरलेल्यो मिरसांगो, कांदो, चिली सॉस, सोया सॉस, मीठ, अजिनोमोटो, तळून घेतलेले चिकनाचे पीसीस आनी बारीक चिरलेली कोथमीर घालून बरें तळून घेवपाचें. चिली चिकन तयार. अपर्णाक ती डिश इतकी आवडली की अपर्णाचं टायमिंग काढून ना ते फटाफट किचनात गेले आणि ती डिश रेडी केली. आता म्हाकाय तशें दिसपाक लागला की हांवें म्हाजी डिश हांवें खाल्लेली ती डिश हांवेंय तयार करून पळोवपाक जाय. ती डिश आसा व्हेज मक्खनवाला. ती पळोवया कशी डिश तयार केली ती. इसने पहले तेल लिया, ऑयल तेल लिया और इसके बाद इसमें कांदा फ्राई किया. कांदा फ्राई करने का. और बर्फ कांदा फ्राई करने के बाद हाँ हाँ अच्छा फ्राई होता है. ओके. हमने टोमेटो भी डाला है उसके अंदर और टोमेटो सॉस भी आप डाल रहे हो. टोमेटो सॉस जरूरी है उसमें. वो थोड़ा मीठा होता है. हाँ, इसीलिए वो टोमेटो सॉस डालना चाहिए उसके अंदर. और इसके बाद इसमें ये जो डाला है ये ग्रेवी डालता है. ये अभी मसाला कौन सा है? ये ग्रेवी है. ग्रेवी प्याज को बनता है. हाँ, उसके अंदर अभी क्या क्या है उसकी प्याज ग्रेवी में आपके? इसमें हरी मसाला रहता है पूरा. यानी क्या क्या रहता है उसके अंदर? यानी आपने क्या क्या डाला है उसके अंदर? अभी प्याज डाला है उसके अंदर और क्या डाला है उसके अंदर? काजू मगज रहता है. हाँ. और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट रहता है. जिंजर गार्लिक पेस्ट रहता है. और उसमें आपको जो ग्रेवी उन पे डालता है. हाँ. टेस्ट करता है. हाँ. जो स्प्रिंग ओनियन पकाता है ना. हाँ. वो ओनियन फ्राई करके लेने का. फ्राई करने के बाद उसमें हर मसाला रहता है. गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर. हाँ. आणि उसमें मिर्ची पाउडर. हाँ. डाल के इसको ग्रेवी बनता है. हाँ. इससे ये सब ग्रेवी बनता है. ये सब डालने के बाद जो अभी डाला है ये सब मिक्स रहता है. अभी आपने वेजिटेबल कौन सा लिया है इसके अंदर? इसमें पनीर मक्खन वाला. हाँ. जो पनीर. हाँ. फ्लावर्स. हाँ. गाजर. ओके. कलर जरूरी है उसमें? रेड कलर निकालना है. रेड कलर निकालना है. जो मीठा रहता है ना उसमें रेड डाल. रेड डाल. हाँ. ओके. यानी ज़्यादा स्पाइसी रहा तो उसमें आप कलर नहीं डालते. तो मक्खन वाला बनाता है स्पाइसी नहीं. हाँ, मक्खन वाला इसीलिए वो स्पाइसी नहीं रहता. जो अभी डाला है ये कोरियन. ओके. आप ये कहाँ से सीखा है ये सब करने का? इधर ही आके सीखा. इधर ही गोवा में आके. गोवा में कितना साल हुआ आपको इधर? गोवा में 1 साल. 1 साल हुआ. उसके पहले आप किधर काम कर रहे थे? 10 साल पहले मैं बिचौली में काम कर रहा था. बिचौली में काम कर रहे थे. अभी ये रेडी हो गया. रेडी हो गया. कितना फास्ट?
वेज मक्खनवाला करपा खातीर तुमकां लागतले तेल, कांदो, टोमाट, टोमॅटो सॉस, पनीर आनी उकडलेल्यो भाजयो. एका कायलीन पयलीं तेल घालून तातूंत कांदो आनी टोमॅटो बरो तळसून घेवप. मागीर ताचेर टोमॅटो सॉस घालप. ताच्या उपरांत काजू, मगज, कांद्याची पेस्ट, गरम मसालो, आले लसणीची पेस्ट मिक्सरार वांटून घेवन ताच्या वयर घालप. थोडेशें मीठ घालप. बरें तळसून घेवन ताच्या वयर उकडलेल्यो भाजयो घालून थोडीशी कोथमीर घालून सर्व करप. वेज मक्खनवाला तयार. आम्ही ह्याच्या पयलीं 2 डिशीज पळयल्यो. आतां आमी पळोवया चीज गार्लीक नान तो कसो तयार करतात तो आमकां दाखोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा संजय. तो आमकां दाखयतलो हो चीज गार्लीक नान कसो तयार केल्लो तो. वेलकम. आतां तूं आमकां चीज गार्लीक नान दाखयतो. ताका तेच्या खातीर कितें लागतलें तुका? त्याच्या खातीर मैदो लागता, मैद्याची पीठ. हां, मैद्याची पीठ, चीज, हां, बटर. पूण हे तूं आतां मैद्याचें प्रमाण कशें कितें घेतलेलें आसा? मागीर कितलो टायम तो दवरचो पडटा हें करपा खातीर? 1 वर पयलीं मिक्स करून दवरचो. हां, ओके. दूध घालून दिता. हां, दूध, शुगर आनी थोडें मीठ घालून मिक्स करून हां, पयलीं दवरप 1 वर. 1 वर पयलीं दवरप. मागीर तें सारकें मिक्स जाता. हां, मिक्स जाल्या उपरांत ऑर्डर केल्या उपरांत नान नान लावप तेजे. मागीर सुरू करुया आमी कशें तें. बरें. ते अशें जाल्या उपरांत मागीर चीज स्टफ करप. चीज स्टफ करप. हां. तूं गेली कितलीं वर्सां जालीं हांगा तूं काम करता? 10 वर्सां जालीं. हांगा 10 वर्सां जालीं काम करता. मागीर तुका कसो एक्सपिरियन्स आसता लोकांचो? मागीर हांगा चडशे नान कसल्या प्रकारचे नान चड वतात? चीज गार्लीक नान चड. चीज गार्लीक नान चड वतात. जो आमी आतां तयार करतात. हां, चीज गार्लीक चीज स्टफ केल्या उपरांत मागीर ताका रावंड करप. हां, बरोबर. हां, नाल्यार हातीन जातलें. हां. मातशें फ्लॅट करून म्हणजे त्याची इतली काळजी घेवपाक जाय की ते चीज भायर येवपाक जाय. ते भायर आयलो जाल्यार त्याची ती मागीर मेल्ट जाता. मेल्ट जाता. बरोबर. जाता मागीर तेका ती बरी टेस्टूय मेळना तशी मेळना. ते ह्याच्या भितून सगळें मेल्ट जावन जाता. हां. मागीर गार्लीक लावप तेका. हां. तुम्ही आणि कसल्या कसल्या तरेचे हांगा नान तयार करतात? आनी चीज नान, गार्लीक नान, प्लेन. प्लेन इतलेच. आणि बटर नान असतो लाईक बटर बटर और प्लेन. बटर और प्लेन. आता आम्ही हांगा चीज यूज केला न्ही त्याच्या बदला आम्ही आणि कितें स्टफ करू शकता भितर? व्हेजिटेबल चॉप करून स्टफ करू शकता. हां, व्हेजिटेबल. व्हेजिटेबल हां, और चिकन. चिकन घालू शकता. मटन ओके. चॉप करून. चॉप करून घालू शकता आम्ही. इवन पनीर घालू शकता. पनीर पनीर घालू घालू शकता. फ्रूट घालू शकता. फ्रूट्स म्हणजे खंयचे फ्रुट्स आमी? ॲपल. ओके. ॲपल फ्रूट घालून भितून चॉप करून भितून घातल्या उपरांत चिकन लावून घेता. ओके. आपल्या भट्टीन लावप. ओके. हातीन म्हणजे तो प्रॉपरली हे जावपाक जाय. हो जाता. जालो आतां ना. मनान तयार जालो. तेका आनी फाटल्यान ह्याची मैद्याची पावडर बी वारपाक जाय गरज ना? काय इल्लें उदक लावपाचें. हां. लावचें पडटा कित्याक भितून पडूंक जायना. भितर पडोंक जायना. बरोबर. उदक लायलें. उदक लायलें, जालो.